Jerusalem, A16, page 8. Paul marun vatu toluya Deva doshon giu Jerusalem Paul marun vatu toluya Deva doshon giu Jerusalem Jerusalem Shadeva vostice Takatami Toi milung voți pace, Jerusalem, șadeva vostice, dacă ți-ami, toi milung voți pace. देवप्रदिष्टून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी रायन आनी मिशेल मेंडोन्सा ती हे दिनवासणेचे मीस बडयतात. त्याच बरोबर आत्म्या पासत जासिंतो लुईस गोंजागा जुसेवाज पिएदाद नोरोन्या लुजितो हाच्या आत्म्या पासत हे मीसूय बटयल्ले आसा. तर ही सगळी इंतेसां तुमची खाजगी मागणी मनांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना आमी देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां खूब बरेपण दाखयलेलें आसा, ताका दिनवासूंक आनी बोगसणें मागूंक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. आनी हे परी आमकांच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तांकांय देवान बोगसणें दिवचें आनी सुर्गीय राज्यांत आनी ह्या संवसारांत बरे भाशेन जिवपाक तांकां मदत करची. म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोतेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोतेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मागता. आमची मागणी दोळेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. अरोण्यान तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजीं कोत्तुवां देकलांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें, तांचीं काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सुपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती कधीच पावची नात. भावा भयणीनो, अनबावटपणाचें नोश्टें काळीज
जिव्या देवा सोशिल्ली आमकां पयस कोत्ता, तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावंक चोत्रायन भोंवात. पोतें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बुलोवन दारूण जायना जावंक आयज म्हळां तें चलत पर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पर्यान तीरपणी सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे बागेली आमी जातल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोदपोट पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यान मासा केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारूण करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पोरजेन म्हाका कांटायलो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सोडल्यो तेन्ना रागा जाला हांवें असो सुपूत घेतलो. हो लोक कधीच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. उद्गाराक सगळीं उबी जावया. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो कोत्तालो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वीस por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एका कोडकाराक जेजू चडशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे दवरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातेंचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचे शी येतालो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी आयज जेजू विशीं कितें पळयता हें की तो आपल्या बापायक एकवठोन सगळें बरें कोत्तालो आनी ताचे शीं कोण आयलो की ना ताका तो भायराय नासलो. कोडकाराक कोणूच हात लायनासलो. पियेंतालो लोक. आतांय जांकां कोवीड जालेलें आसा ताका आमी इतलीं भियेता हेच भाशेन. पूण जेजू ताका हात लायलो ताणें आनी बरो केलो. पूण आतां पळयात ताणें कितें म्हणलें पळय तें. तूं वच आनी याज्ञिकाक दाखय. कित्याक याज्ञीक कितें कोत्ताले ते निशेध मारताले. तूं बरो जालाय म्हणून. बरो जावंक नाय म्हणून ताका दाखोवंक जाल्लें तें. त्या भायर मोइजेसान सांगलें ते प्रमाणे देवाक आर्गां दिवच्याक एक दान करूंक जाय आसलेलें. आतां हो कितें कोत्ता सगळ्या जाणांक तें करचें आसतना जेजूचें कर्तूब परगोडटा आनी हे भाशेन सगळो लोक आतां कितें करूंक सोदता ताचे शीं पेकोवणी घेवंक येवंक सोदता. आतां हो जो शुभ वर्तमानकार आसा मार्कू तो कितें दाखोवंक सोदता आमकां. कित्याक लागून अशें म्हणलां ताणें. कित्याक ताका दाखोवंक जाय की जेजू फकत उतरांनी आनी कोन्यांनी ह्यो मिलाग्री करिना. जेजू आमकां एक नवी पद्दत जिवपाची दाखोवंक आयला. म्हणजे कितें तो आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमचे पासत मोत्तलो आनी आमकां पातकांतली सुटका दिवन ह्या संवसारांत जियेतना जशें स्वर्गांत तशें संवसारांत जियोंक जाता म्हणून तो आमकां ही व्हडली मिलाग करून दाखयतलो आपल्या मरणा कश्ट मरणा वरवीं आनी पुनर्जिवणपणांत. हें ताका दाखोवंक जाय. हे बेश्टी मिलाग्री. आतां आमी पळयात सगळो लोक कोण तर बरी मिलाग्री करता ताजेशी धांवतना आमी. फकत भायले गूण जाय आमकां. भितरलें परिवर्तन जायना. पूण पयलें वाचप आमकां सांगता पवित्र आत्मो आमकां सुचयता तें आयकूंक जाय. आमी कोणाचें आयकता ना. आमी आमचेंच आयकता आनी आमचे पर्यंत आयकना. आमची चिंतना पळय कितें सांगतात तेंच आयकता. आमी पर्यंत कोण पळय तें आमी नको. हे भाशेन आमचे मदेंच अंतर आसा म्हणून पयलें वाचप सांगतात. ताका लागून हो अंतर आमी पयस करच्याक कितें करूंक जाय. पयले सुवातेर आमी भितरल्यान स्वतंत्र आसूंक जाय. हिंचेच वस्तूक मनशांक प्रसंगाक आमी चिटकोन रावंक फावना. आमी कितें करता वायट आहा पळय ताकाच चिटकोन रावता. म्हणटच थंयसर पयल्या वाचपान सांगलां आमकां वायटाक आमी चिटकोन रावता तें आमी पयस करून तें आमचें मन बंद करता. तेन्ना आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जायना म्हणून सांगता. हाका लागून आमी एकामेकाक बरे भशेन तेंको दिवंक जाय. हें बरें पळय तें करच्याक तांकां समजून घेवंक जाय. हे भाशेन जालें की ना मागीर देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक लागता. आयज आमी एक फेलिक्स नोलाचो फेलिक्स म्हणटा ताका. नोला म्हणजे एक तो गांव आसलेलो इतालिया. ताचो पाय थंयसर आयिल्लो. तो सिरियेकार आसलेलो पण थंयसर ताणें आपले बिराड केले. खूब मोलमत्ता आसलेली ताचे कडेन. दोग जाण पूत आसलेले. दोगांय कडेन तो मेल्या उपरांत हें सगळें ताका दिलें. व्हडलो भाव पळय आसलेलो ताणें कितें केलें आपूण फौजान परतून वेतलो म्हणून ताणें सगळें आपलें घातलें तातूंत. वो आनी कितें केलें आपलें पळय आसलेलें तितलें गरिबांक वांटलें. कित्याक लागून वांटलें कित्याक पवित्र आत्मान ताका सुचयलें की ह्या संवसारांतलें तुका म्हणूय देवान तुका आनी एक कितें दाखोवंक जाय म्हणून ताणें सगळें हें दिल्या उपरांत जें काम ताणें करूंक जाय आसलें तो बरे भशेन करतालो. थंयसर ताका पाद्रीपण मेळलें आनी ताचो बिशप पळय आसलेलो तो मॅक्सिमियस म्हणून आसलेलो तो ताका इतलो बरो करता की ताचे गूण पळोवन तो म्हणूंक लागलो तूं म्हज्या उपरांत तूं बिशप जावंक जाय हांगसर. तो खालतेकायेन जियेतालो म्हणनाय. आनी कितें जालें थंयसर त्या काळार 250 ह्या वर्सा तो डेसियस म्हणून आपले राज चलयतालो पाचाय आसलेलो. तो क्रिस्तांवांक भरपूर पिडा पिड्डतालो
म्हणून त्या बिशपाक तिचो पोवन वेचो पडलो. ओराण्यांत गेलो तो आनी ओराण्यांत म्हणजे पयस गेलो. मागीर हाका धरलो, हो सगळो वावर ताचो कोत्तालो, ताका धरलो, बरोच पेटलो ताका आनी एका बणकुणींत घातलो. बणकुणींत आसतना ताका एक आंच बुडवो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, पळय तो मॅक्सिमम आहा पळय तो एकदम वायट परिस्थितीन आसा, ताचे कांय बेशूद जाल्लो आसा. आनी त्या आंच बुडव्यान ताका सांकळे आसलेल्यो ताच्या हातांचेर त्यो सगळ्यो पडल्यो आनी ताणें ताका ताचेशी व्हेलो. ताची व्हेल्यार हो सारको थिंचर बेशूद आसा. कितें करपाचें, तो नोको कितें करपाचें, मागण्यांत रावलो. मागण्यांत रावले उपरांत ताका थिंचर द्राक्ष दिश्टी पडले. ताणें द्राक्ष घेतले आनी ताच्या तोंडान ताणें थोडो ज्यूस घातलो. तो सट करून उबो जालो आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका आतां इगर्जेंत व्हर. ताका ताणें आपल्या खांद्यार घातलो आनी इगर्जेंत व्हेलो. थिंचर गेल्या उपरांत म्हण हितून बाकीचें सगळें जालें. मागीर पोत्तून खूब त्रास पिडापीड जावंक लागले. हाका पोत्तून पोवन वेचो पडलो. 2 घरां मोडलेलीं आसलेलीं, तांचे भितर ताणें थिंचर आपले दीस 6 म्हयने सारले. उदक ना कांय ना हे भाशेन आसलेलो तो, पूण देव ताचो बरो मस करतालो. भायर सरल्या उपरांत ताणें खूब बरेपण लोकां पासत केलें आनी लोक खरेंच म्हणूंक लागलो, तूं आमचो फुडारी जावंक जाय. हो बिशप मेल्या उपरांत ताका फुडारी करूंक ते भायर सरलेले, पूण तो म्हणूंक लागलो, ना, म्हाका तें करूंक नाका, म्हाका सादें जिवीत जिवंक जाय. आनी दुसऱ्यांनी तें म्हणलें, तूं तो बिशपाचो जागो घेतलो. हो सादेपणान जियेलो, पूण लोकां पासत खूब वावुरतालो. कितें म्हणूंक जाय म्हाका, की पवित्र आत्मो आमकां प्रत्येकाक बरें काम करूंक निवडटा. संवसारांतले आनी बाकीचे दर्ज्याचेर आपलें जिवीत सारूंक न्हय, पूण एकामेकाची मोगान सेवा करच्या. आमी तेच भाशेन कोत्ता, सगळीं जाणां आमी बरें करूंक सोदता, पूण सदांच कितें करूंक जाय, आमी पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें आयकूंक जाय. आनी हाका लागून मागण्यांत आमी सदांच जिवंक जाय. हांव कितें म्हणटा, जशे भशेन आमकां जेजून आपल्या जिवितान दाखयलेलें आसा तेच भशेन आमी करया. जेजू आमचे भितर आसा न्हय, ताका आमी संदी दिवया आमचें सगळें आतां बापायक म्हण हितून वेळ दिवच्या. आमी कितें करचें, रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजू बरोबर सारचीं, कित्याक जेजू आमचे बरोबर आपल्या बापाय कडेन मागणें करतलो. आमचे उद्देश, कित्याक आमी जावन आसा ताची कूड आतां. हे भशेन केलें की ना, आमकां सुटका मेवतली आमच्या पातकांतली. जें कितें आमकां आडा येता तें सगळें काडून उडयतलो तो. कशें जातलें तें, जीं चिंतना भावना येतात तीं सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. ताचें दवरलीं की ना, ती रोखडीच नितळ निर्मळ जातात. दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां बरेंपण सगळें दिता. ह्या बरेपणांत आमी न्हिदोंक गेलीं की ना, हें बरेपण आमचें सगळें वाडटा. नाल्यार कितें, तें नाका जाल्ल्यो वस्तू त्यो वाडोंक लागता, तें किल्लोवता. ना, हें बरें तें किल्लो आनी आमचे मदें रातभर आमी ताचे बरोबर सारलीं की ना, सकाळीं उठ्ठाना ताचे बरोबर उठ्ठा हांव. ताका एकवटून उठलीं की ना, दीसभर मागीर पळयात, ही कुरपेन आमी जियेतले. हांव सोंपेपणी सगळीं चिंतना भावना आमची बरी वायट जेजू सगळें धरूंक आमकां ही गोठाय मेवतली. तितलेंच न्हय, जीं आमचे बरोबर जियेतात तीं खूब पाटी पातकान आसात आनी पातकांसान ती आमचे कडेन म्हण हितून संबंद दवरतात. हे पातकाचे संबंद आमी धरूंक फावना. हे सगळें जेजू सगळें दवरया. हाचे पयलें वाचप सांगता तें बरों म्हणय, सगळें ताचें सगळें दवरलें तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो आनी आमी तांचे पासत बरें पळय तें करूंक लागतलें. हे भाशेन हे सगळे 7 भक्त आमचे पासत मागतात. ह्या दिसांनी आमी पांच जुजे वाजाच्या जिविताचेरूय नदर मारता. ह्या दिसांनी फाल्यां परवां आमी ताचेर थोडी आनीक नदर मारया. पूण आतां आमी सगळे जाण आमच्या आत शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. पांयांची बोट आसा तितून तकली मेरेन, आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट जेजू सगळें दवरया. आनी ताचेर दवरलें म्हणटच तो आमचो सडवंडार, तो जावन आसा आमचें जिवीत, तो जावन आसा आमची वाट. सगळें ताचें सगळें दवरलें म्हणटच ताच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक भाग घेतले आनी हांगसर आमी परिपूर्ण जिवीत जिवंक लागतले. जेजू ही सगळी कृपा तुवें आमकां दिलेली आसाय. कृपेन बरोवन आतां आमी जियेता,
तर आमी हे परी आसतना सगल्यांनी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा. ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती सगळीं मनांत धरून सगळे संवसारा पासतात आमी मागता. सोरपोदेदारा आनी काकलूत सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्ट वतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतात ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जळमायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. C22 माफी मागता, शांती दिता, पेज 37. Baboynico rogdo naso, ibitone na matuka, angat znowu tu żitana, ojli szantiko rung tu wos. Mafi magda, shanti dita, deva pelak mogan vino, możliwopni koru jeta. Mafi magda, shanti dita, deva pelak mogan vino, możliwopni koru jeta. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची बेठवणी तुका मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. ह्या वेळार जेजुईत ह्याचे आमी आठवण करता. बावतिस्मा वरवीं तो जेजू सभे एकपणान जियेलो ताचे सभे तो आतां पुनर्जीवन जावं. आम्हा सोमेस्तां पासत आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोरूम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सोबे बापाक मागणें करता आनी हे परी तो आमकां आनी जी आमची इंतेसां आसात ती शांती पावयता. तर सगल्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी आतां जेजूके खोटोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राव सोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकोटान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. म्हाका फावो न्हय सोम्या. D26 page 61. Maka fawonuj somia, giyong Boże daj duka,
वॉशेको सोगी तुझे शिनवासो तू राय तुका सोरको तोरको आयला तो देवो किरकोल पातक्या पासो सोगी तुझे शिनवासो तू राय तुका सोरको तोरको आयला तो देवो किरकोल पातक्या पासो Swadik Jesu mokala sorgi chakomola koi son motu waduka maka sahanunaka Swadik Jesu mokala sorgi chakomola son votu autoka maka saninaka Swadik Jesu mokala sokincha komola koi son votu autoka maka saninaka थोडे तांपून जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचे बरोबर वेळ सारया आनी ताका भितरल्यान आमी एकवटून रावया. घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोरपददार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोरपददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page 183, R16, Jesu moje jinein dailo. Jesu moje jinein dailo.
żałodnia uzważano Moshe kalsan shanti dioli jivit Moshe nove sale Jésus Moshe jine kitlo asubaki Jésus Moshe jine